Speaker sir, I may be permitted to ask 4A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, म्हाका प्रश्नाचे माझे उत्तर दिला, फक्त मातशें थोडे क्लॅरिफिकेशन जाय आसलें. हे रिगार्डिंग 2 खांबा धारगळ बाय अंडरपास. स्पीकर सर, गेल्या जेन्ना रोड स्टार्ट जाला फंक्शनिंग, टोटल जेन्ना फाटल्या दिसांनी आमच्या भुरग्यांनी RTI मागली तेन्ना थंयसर 26 एक्सिडंट्स रेजिस्टर्ड जाल्ले आहात, 3 फॅटल त्या स्ट्रेचाक. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न आहा, हांगा आन्सर म्हाका उत्तर दिला प्रपोजल ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर हे तेंच्यांनी प्रोसेस स्टार्ट केल्लो. म्हाका तेजो करंट स्टेटस आनी टायमलायन फॉर कंप्लिशन ऑफ द अंडरपास. स्पीकर सर, सॉरी, हांणी जो प्रश्न विचारला तो नॅशनल हायवे 17, ओके, म्हणजे न्यू NH 66 पत्रादेवी टू करसवाडा. हो स्पीकर सर रस्तो कंप्लीट जाला. जाता कितें, बरेचशे आमदार लोकांच्या प्रेशरान येवन PWD आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक इतले प्रेशरायज करता की तांकां एक्चुअल आसलेलो प्लॅन बदलूंक लायतात. खरें म्हणजे हांवें म्हाज्या नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी PWDक तेंच विचारलें खूब जाणांनी खूब कडेन. आनी कारण कितें स्पीकर सर, ना रस्तो जर वयल्यान गेलो जाल्यार सकयल्यान म्हाका गिरायक जावचें ना, आमचीं दुकानां सगळीं बंद जातलीं. ओके, हे रिजन म्हणजे आमकां गिरायक जावचें ना. आनी सगळो रस्तो जाल्या उपरांत स्पीकर सर हांगा आतां लक्षान आयलां की तो क्रॉस करतले आसत 2 खांब्या कडल्यान, हांवूय तेवटेंतल्यान वयता आसतना पळयता, इट इज रिस्की. म्हणजे तेवटेंतल्यान क्रॉस करूंक, कारण 2 खांब्या वयल्यान म्हणजे तुजे पार्शे पत्रादेवीच्या तेवटेच्यान येवपी लोक हे 2 खांब्या कडल्यान टर्न करून तांकां हायवे क्रॉस करून हेवटेन येवपाक जाय. आनी अक्षरशः हायवे वयली गाडी ही रावूच शकना, कारण ती स्पिडीत आसता. आनी तेकाच लागून तर तेन्ना थंयसर फ्लायओवर जो आसा पळय न्ही, हो तेन्ना आमी प्रपोज केल्लो. आनी तो फ्लायओवर जर जाल्लो जाल्यार आज हो प्रश्न येवचो नाशिल्लो. आनी तो उलटे म्हाका विचारता, म्हणजे PWDक विचारता. होम डिपार्टमेंटाक विचारल्यार गोश्ट वेगळी, कितले एक्सिडंट जाल्ले तुका खबर आहा काय म्हणून. म्हाज्या PWDक खबर ना, होम डिपार्टमेंटाक खबर आहा. आनी वयल्यान स्पीकर सर थंयच रावन पयलीं नाका म्हणून व्हडलें आंदोलन, म्हणजे आमकां ना रस्तो सकयल्यानूच जायो, वयल्यान गेल्लो नाका, व्हडलें आंदोलन. आनी आमदारांक घेवप आनी प्रेशर घालप आनी रस्तो सकयल्यान करूंक लावप. आमी जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो. आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून, आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद. म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. स्पीकर सर, हे हांव एक फावटी, म्हणजे हांवें आतां मुद्दामून म्हटलां की हेन्स फोर्थ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमदार येतले वतले, पण आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता पळय आसात, वीच इज अ लॉंग रन फॉर द 50 years 100 years आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. म्हणून तर स्पीकर सर, म्हणजे जे इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही, किंवा जो प्लॅनिंग आसा, हातूंत थोडेशे म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधींनी तेजो फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा. आनी हे विचार करूंक ना म्हणून आज भोगचें पडटा, स्पेशली एट दीस पॉयंट. म्हणजे तेन्ना कोण कन्सर्न आशिल्लो पळय न्ही, तेन्ना तेणी वाट लायल्या पळय न्ही, त्या खातीर तो रस्तो सकयल्यान जालो. त्या खातीर स्पीकर सर, म्हणजे ह्या विशयाचेर सांगता आसतना आतां आमी प्रपोज केला, थोडीशी कळ धरा म्हणून सांग. आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, त्या खातीर आमी करता. तें कळपाक जाय तुका, तूं लोकप्रतिनिधी आसा. स्टेटस विचारला, खंय मेरेन पावला ते. स्पीकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केला, आनी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय ताका कळपाक जाय. 46 crores ऑफ रुपीज आमकां एडिशनल मोडचे पडटा. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, विचार. तूं बसलो, म्हाका दिसलें ना ते उलयतालो म्हणून बसला. म्हाका दिसलें तूं म्हाजो एक प्रश्न सारको उत्तर मेळना म्हाका. विचार तुजो. स्पीकर सर, म्हाका बरोबर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सांगला ते खरेंच बरोबर आहा. कित्याक हांवूय जाणा त्या टायमाचेर जेन्ना पावर हांव नासलो, हांव हेका नासलो, काही लोकांनी सायनी दिल्ले आनी ह्यो अंडरपास कॅन्सल करपाचो. 50 crores तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तेन्ना आसलेलो, तो कॅन्सल करपाक लागलो फोर्सफुली त्या टायमाचेर. प्लॅनान आसलेलो तो कॅन्सल करपाक लागलो, हे मान्य आहा. स्पीकर सर, ते आतां तेंच्यांनी केला, हे आतां तुमीच सांगल्यात कितलो त्रास. प्रश्न विचार. स्पीकर सर,
स्पीकर त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर एक मिनिट ताजी विचार प्रश्न. तो डिपार्टमेंट चेअरमॅन आसलो त्याचा मंत्री आसलो तो. स्पीकर सर, दुसरो प्रश्न माझो, जेन्ना आमी दोगूय आमदार पेडण्याचो आणि मांद्र्याचो त्याच रोडांतल्यान आमी क्रॉस करतात, आमची घराय थंयच, आणि 2 स्कुलां लागतात, लोक शिक्षण लागतात आणि मांगरीश विद्यालय. आता कितें जाला हांगासर कॅटल पास एक केला आमच्या धारेश्वर देवळा कडेन वयता थंय. इशू इतलोच आहा की आता बसीस जे स्कुलाचे आहात त्या बसीस ते कॅटल पासांतल्यान वचनात, तांकां रेडकर हॉस्पिटला थंयसर वचून टर्न मारचें पडटा, नाल्यार आयदर ते बिनानी कडल्यान टर्न मारचें पडटा. आता हे जर सर्वीस रोड जो आहा तो यूज करतले जाल्यार सर्वीस रोडार सगळे गाडयो उबे करतात आणि ताका लागून गाडयो वचपाक मुवमेंटाक त्रास जाता आणि तो सर्वीस रोड सारको ना. सो हेचेर कितें तुमी एक्शन घेतले काय, म्हणजे सर्वीस रोडाचेर आणि पार्किंग? स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं म्हणजे तेंच्यांनी आमचे मानाधीक मंत्री बाब नितीन गडकरी हांकां धन्यवाद म्हणपाक जाय. खरें अशा पद्दतीचे परत परत चेंजीस कोण कन्सिडर करिना, बट बाय मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी हांच्यांनी तो प्रपोजल कन्सिडर्ड केलो, ताका परत 46 crores ऑफ रुपीज सँक्शन केले, ताजो DPR रेडी जालो, कन्सल्टंट ऑलरेडी, आनी तें काम केन्ना तर आमी घेतलें. म्हाका कन्सर्न म्हणून सांगलें हांवें, कारण कशें आसा थंयसरल्यान स्कुला आतां तुवें सांगला तो सायडीचो रस्तो जो आहा पळय न्ही, तो रोड जो आहा थंयच्यान जर गाडयो दवरता आसतात हांव म्हज्या पुलिसेक इन्स्ट्रक्शन दिता, पार्किंग करपाक कोणाकूच दिना आनी टील डेट एटलिस्ट तरी ती लायन जी आहा ती क्लियर दवरपाक लायता. बट हेन्स फोर्थ म्हाका दिसता सगळ्या लोकप्रतिनिधी इन्क्लुडींग सरपंच पंच ZP हांच्यांनी म्हणजे प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही तें प्लॅनिंग अशा पद्दतीन बदलूंक लावचें न्ही, वीच कॉस्ट फॉर द गव्हर्मेंट. आणि ते लोकांचो आतां पर्यंत जे एक्सिडंट जाल्या पळय न्ही ताका खरें म्हणजे सरकार जबाबदार म्हणूंक जायना तुमी त्या खातीर. त्या खरें म्हणजे तेन्ना जो प्लॅन चेंज केला पळय न्ही ते जबाबदार आसात. स्पीकर सर, लास्ट प्रश्न माझा. लास्ट क्वेश्चन विचार. लास्ट स्पीकर सर, सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सगळें एक्सप्लेन केल्ल्या कितें खंय कितें कशें जालां आनी कशें घडटा तें. लास्ट म्हाजो प्रश्न, आतां हो फ्लायओव्हर जातलो, ह्या फ्लायओव्हराक टायम लागतलो. आता टायम लागल्या कारणान आसा त्याच्या पोझिशनान जर आमी ओगी रावले जाल्यार ते तुमी म्हणटा ते थोड्या आमच्या स्थानिकाचो हे इशू आसलो, तेंची मिस्टेक आहा. पूण आयज जर थंयसर आमी प्रिकॉशन्स घेयना जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लेम जातलो. म्हणजे म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आहा की तुमी कितें प्लॅन केला ते रमलर्स घालपाक, सायन बोर्ड आनी स्पीड लिमीट इम्पॉर्टंट आहा आणि कॅमेरा जाताले घालपाक. इन्स्ट्रक्शन दिला प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर. आमी थंयसर जे आसा पळय न्ही ट्राफिकूय दवरला, थंयसर रमलर्स घालपाक लायल्या आणि इवन दो जाता जाल्यार टायम बींग आमी आमी सिग्नल जे आहा पळय न्ही ते प्रपोज करता आणि सिग्नल घालता. स्पीकर स्पीड लिमीट मातशें तितक्या पुरती मातशी हे करपाक, सायन बोर्डूय लायता आमी. आणि पुलीस थंय फक्त होमगार्ड एकटो रावता थंय आनीक घालपाचें. पूण प्रश्नाचे उत्तर जेन्ना क्वेश्चन जेन्ना जीत बाब आमचो आमदार मागतलो, परतून परतून ऑनरेबल CM तेणी केलां. म्हाका प्रश्नाचे जे आज ते गव्हर्मेंटाक तेन्ना 20 कोटी पडटाले, आज 55 crores पडटा ब्रिज बांदपाक. हेका जे नांवां जाय स्पीकर सर म्हाका, कोणे विथ नेम्स जे कोणे बंद केले आनी आतां एक्सिडेंट जाता म्हणटा पळय आनी तांकां त्रास जाता म्हणटा पळय, ही नांवां कित्याक ना स्पीकर सर? CMन उत्तर दिलां तेजेर. स्पीकर सर, इन रायटींग डिपार्टमेंटाक तेन्ना दिल्ल्या. म्हजो प्रश्न डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी नांवां आसात, पळोवपाची चॅक करपाची. स्पीकर सर प्रश्नाच्या उत्तरान CMन उत्तर दिले की बंद केले. ते कोणे बंद केले, कसले लेटर दिले, तेणें CMन स्पश्ट सांगपाक जाय. आज एक्सिडेंट कोणा लागून जाता? इतले जाण जर एक्सिडेंट जावन कोणाक जर डॅमेज जाता, मरता जाल्यार कोण जबाबदार ताका? हे CMन उत्तर दितना सांगलां की हेणी लेटर दिले, तेणे लेटर दिले, हेणे लेटर दिले, तेणे लेटर. ते मातशें खंयचे लेटरान कोण ते मातशें सांगचें. स्पीकर सर, म्हाजे कडेन लेटराची कॉपी आसतना म्हटल्यार तेद्या वेळाचे सरपंच पंच आणि टेबल ऑफ द हाऊस कर, आतां ना जाल्यार टेबल ऑफ द हाऊस कर. आमी वाटता आनी लोकांक कळटलें. स्पीकर सर, हांव फाल्यां जे आहा पळय न्हू ते टेबल म्हाका जें पत्र दिलां म्हणजे तेन्ना जें दिलां 2022च्या पयलीं तें पत्र हांव फाल्यां दवरतां. ताजेर सायनी कोणी मारल्या पळय न्ही त्यो निलेश बाबांनी पळोवच्यो, जितान पळोवच्यो, प्रवीणांनी पळोवच्यो, म्हणजे जेणे करून कळटलें की बाबा ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना विरोध कोणी केल्लो आणि विरोध करून जे एक्सिडंट थंय जाल्या ताका जबाबदार कोण हेंय कळोनी. जेणे करून तेजी कॉस्ट जी वाडली बरोबर, तो कोण दितलो? कॉस्ट 30 कोटी रुपया सरकाराक एक्स्ट्रा रिकवर करता CM सर. तेणे कोण बंद रिकवर कर तांचे कडेन. शो मस्ट गो ऑन. कोण म्हणतो असलो शो मस्ट गो ऑन? हांगा सरकाराक कॉस्ट पडटा प्रत्येकाक. स्पीकर सर, म्हणजे आंदोलनां करपाक आणि प्रत्येक जाण जो आसा पळय न्ही म्हणजे प्रत्येक जाण येयलो हे बंद कर, ते बंद कर, हे करपाक सोंपें. तेजी कॉस्ट फुडले फावटी कितली वाडटा ती पळोवपाक जाय आमी. सेम केस फाटले फावटी कोणाकडे करतलो? तुम्ही पळयतात GNH.